याद जाता मनोहरभाई पर्रीकरांची. अटल ब्रिजाचे इनॉग्रेशन करता आसतना आमी पळयता भाईच्या शेवटच्या फिजेन भाईन हाऊस द जोश हे उतार उच्चारलेले आणि आय एम ट्रान्सफॉर्मिंग माय जोश टू यू. म्हणजे सगळ्या गोंयकारांक तेंच्यांनी आपलो जोश ट्रान्सफॉर्म केल्लो आणि तोच जोश घेवन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार कदाचित तिसरे फावटी आयले. त्याच जोशांतल्यान त्या खातीर हांव समेस्त गोंयकारांक परत एकदा खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. हांव इतक्याच खातीर धन्यवाद म्हणटा कारण केल्ल्या विकास कामाची पावती तुम्ही परत एकदा दिली त्या खातीर खूब खूब धन्यवाद. हांव कोणाचेर टिका करिना पण आमकां सगळ्यांक खबर आसा सायडीचो पूल पळयता आसतना म्हणजे 2 फावटी तरी फावंडेशन स्टोन घातले गेले पण हो पूल कंप्लीट जावपाक म्हणजे पूल सुरूच जावपाक शकलो ना. फक्त स्वप्नच पळयलें पण तें स्वप्न खरें सातत्यात आनी खरें करून दाखोवपाची ताकद आनी विजन जाका आसचें पडटा. म्हणजे विचार करात माननीय गडकरी जेन्ना जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना तेन्ना नवीन संकल्पना आमच्या मुखार मांडटा आणि त्यो खऱ्यो करून दाखयता. पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत नॅशनल हायवेचो विचारूय गोंयकारांनी करूंक नाशिल्लो. ते पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत पुराय 4 लेनची कनेक्टिविटी, पोर्ट जोडपी कनेक्टिविटी. थोडे जाण अजून मार्मागोवा पोर्टार वचूंक ना आसतले. पुराय पोर्ट जो आसा हो जोडपी कनेक्टिविटी आणि उरलेले रस्ते अजूनही पुराय करपाचें काम हे आमकां माननीय गडकरीजीनीच करून दिल्या. अजूनय बी हे सगळें सांगता आसतना हांव मुद्दामून मेन्शन करता कारण 20,000 कोटी पेक्षा चड पयशे हे फाटल्या 8 वर्सांक स्पेंड केले. 20,000 कोटी पेक्षाय चड आणि उरलेले अजून इलेवेटेड पर्वरी रोड जेका 700 कोटीची गरज आसा. 4 लेनिंग ऑफ द नावेली टू कुंकळीम रोड जेका 500 कोटीची गरज आसा. 4 लेनिंग ऑफ द काणकोणा बायपास रोड काणकोणा बायपास टू पोळे जेका 340 कोटींची गरज आसा. खांडेपार ब्रिज आमचो अर्दवट उरला तो खांडेपार ब्रिज पुराय करून तो जोडपा खातीर तेका 104 कोटीची गरज आसा. वायडनिंग ऑफ NH66 फ्रॉम द सडा जंक्शन टू हांगा MPT गेट तेका 18 कोटीची गरज आसा. ताज्या उपरांत लँड एक्विजिशन ऑफ द NH66 टू द 748 एका 671 कोटीची गरज आसा. म्हणजे आमचो बोरये ब्रिज जो करपाचो उरला ताजी गरज आसा तेका 306 कोटी. हे ऑलरेडी म्हणजे जवळपास 2,639 कोटी रुपया. आणि ताज्या उपरांत मारगांव वेस्टर्न बायपास NH66 298 कोटी. 4 लेनिंग ऑफ द गोवा वेस्टर्न घाट रिंग रोड तेका जवळपास तो आमी ऑलरेडी मागता आमी हे इतके सगळे जर प्रोजेक्ट पळयत जाल्यार म्हाका दिसता जवळपास आनीक एक 3,500 कोटी रुपया आमकां ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांक भोवमानी स्थितीन गडकरीजी दिवपाचे आसा. बट फाटले फावटी म्हाका नागपूर वचपाची संद मेळ्ळी आनी नागपूर पुराय देशांत सावंड एंड लायट शो आनी खंयसरूच नासतलो त्या धर्ती वयलो सावंड आनी लायट शो गडकरी साहेबान नागपुरात केला. हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तांकां आनी एक रिक्वेस्ट करता त्या धर्तीचेर न्ही ताज्या पेक्षा थोडोसो कमी आमच्या ब्रिजाच्या सकयल्यान आनी पुराय ब्रिजाक सकयल लावन लायट एंड शो पळोवपाक मेळटलो तो आमकां तांच्यांनी करून दिवचो ही समेस्त तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां रिक्वेस्ट करता जेणे करून टुरिस्ट सकयल्या डेका वयल्यान म्हणजे लायट एंड सावंड शो पळोवपाक शकतले. आमकां रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट बऱ्याच जाणांचो चुकोन कोणी तरी गाडो घातलो पळय न्ही ते म्हणपाक लागले हेच रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट काय न्हू. भियोनाकात, भिवपाची गरज ना. देशांतलो पयलो प्रकल्प आसतलो. म्हणजे आमी इमेजिनूय करूंक नाशिल्लें. मनोहरभाईंच्या बरोबर तांच्यांनी डिस्कशन केलें आनी तांकां दिसलें की गोंया खातीर जुवारी ब्रिजाचेर हे रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट दिवपाचें आनी तो प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट जातलो हें हांव मुद्दामून सांगता. आनी म्हाका खात्री आसा वेळ पडल्यार थोडे पयशे आमच्या सरकाराचे घालचे पडले आता थोडे पयशे केंद्र सरकार घालतले आनी BOT बेसिसाचेरूच म्हणजे म्हाका खबर आमी 2 फावटी टेंडर केलो अजून ऑन बोर्ड कोण येवंक नासलो बट तरी सुद्दां आज हांव आनी बाब निलेश काब्राल
गडकरी साहेबांकडे उलयता आसतना तांच्यांनी सांगला BOT बेसिसचेर करूया जाय जाल्यार आमी कॉन्ट्रिब्यूट थोडे करता तुमी कॉन्ट्रिब्यूट थोडे करा बट रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट हे कंप्लीट करपाकूच जाय हो ड्रीम प्रोजेक्ट आपलो आसा भाईक दिल्ले उतर आसा आपूण तो कंप्लीट करतलो म्हणून तेंच्यांनी सांगला खूब जाण त्या ब्रिजाचेर जे आडकोन उरताले हाज्या फुडें ट्राफीक जामांत केन्नाच उरचे ना गेली 30 वर्सां उरले तितके पुरो आनीक ट्राफीक जाम ह्या पुलार तरी उरचो ना निलेशाक सांगचें पडचें ना हांव पुलार आसा म्हणून तो रोखडोच एसेंब्लीन पावतलो हाची म्हाका निश्चित रित्या खात्री आसा पुराय देशांतले येवपी पर्यटन जे आमी म्हणटा की मोपा खातीर जे 2 प्रोजेक्ट फाटले फावटी म्हणजे मोदीजीत मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी आयुष हॉस्पिटल हे गोंयाक दिले तितूंतल्यान पर्यटन जे हांगासरूय बी पर्यटन वाडचें म्हणजे जे टुरिजम आमी म्हणटा की मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर देंवले जाल्यार सावथाक कशें बेगीन पावतले जाल्यार ह्या कनेक्टिविटी खातीर हो ब्रीज हो खूब महत्वाचो ब्रीज असो ठरतलो सगळ्यात व्हडलें म्हणजे आमी पळयताले की जो आमकां माल वाहतूक जाता ज्यो व्हडल्यो गाडयो वता त्यो गेले कितलेशेच तेंप आमकां बोरयेच्या पुला वयल्यान वयताले त्यो परत एकदा ह्या सायडींतल्यान वचपा खातीर ह्या जुवारी ब्रिजा वयल्यान वचपा खातीर तो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो आमचे दक्षिण गोंयांत आसपी कृषी उत्पादन करपी इन फ्युचर जेन्ना आमी एअरपोर्ट हो कार्गो कॅरिंग एअरपोर्ट आसा त्या खातीर आमकां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हांगासल्यान थंय व्हरपा खातीरय बी हो ब्रीज तितकोच उपयोगी आसतलो आनी एकंदर मार्मागोवा पोर्ट कनेक्टिविटी करता आसतना ताज्याय खातीर जे मार्मागोवाचे पोर्टाचेर वचपी गाडयो हो ब्रीज तांकां तितक्याच मोठ्या प्रमाणात फायद्याचो ठरतलो आनी एकंदर पुराय देशांतली पुराय राज्यांतली कनेक्टिविटी ही कंप्लीट करपाक ह्या ब्रिजा वयल्यान आमकां ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो